सभापती महोदय, फावा त्या प्रमाणात आणि दर्जेदार पिवपाचे उदक दिवप हो माझ्या सरकाराचो हेत आसा। गांवगिऱ्या वाठारांनी 100 LPCD आणि शहरी वाठारांनी 150 LPCD अशी दर दिसा उण्यांत उण्या पिवपाच्या उदकाची खात्री करपा खातीर माझ्या सरकारान एन्युअल एक्शन प्लॅन तयार करपाक सुरवात केल्या आणि त्या दिकेन कामूय सुरू केलां। वर्सुकी कृती योजना फुडल्या 5 वर्सां खातीर मिशन मोडाचेर चालीक लायतले आणि फुडल्या 6 म्हयन्यांत येवजण त्या सगळ्यात रोल आउट अंमलबजावणी खातीर जाग्यार आसतली। उदका पुरवणा करपा खातीर 663.63 कोटीची तरतूद केल्या। सभापती महोदय, वट्ट 128.60 MLD मेरेनचे सगळे उदक शुद्धीकरण प्रकल्प पयलींच पुराय जावपाच्या वाटेर आसात आणि ह्या वर्साच्या काळात मोर्ले 70 हांगासर 15 MLD, गावणे काणकोणा हांगासर 5 MLD हाचो आस्पाव आशिल्लो अतिरिक्त 20 MLD WPT प्रस्तावित केला। साळावली शेळपे हांगा 100 MLD, पिळर्ण हांगासर 15 MLD हाचो आस्पाव आशिल्लो अतिरिक्त 115 MLD WPT हाची अंमलबजावणी करपा खातीर प्रस्तावित केल्यात। ह्या पवित्र सभागृहात कळीत करूंक सोदता की पयलीच फावटी दक्षिण गोंयाक आवश्यक आशिल्ल्या उदकाची ताण भागोवपा खातीर क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंड खाला साळावली हांगा सिडबी कडल्यान 100 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट खातीर 367 कोटीचे सहाय्यक मंजुरी मेळ्ळ्या। लिस्ट ऑफ द वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट proposed to be completed and taken up in the year 23-24 is attached in Annexure 2. वेगवेगळे जे प्रकल्प हातान घेवपाचे आहा ते Annexure 2 तुमकां सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळटले।